पाठ 12 रुखां आवय थिमक्का. आयज मेळुया श्रीमती थिमक्का हे कर्नाटकांतले नामनेचे रुखा आवयक. थिमक्का बायक अम्मा व वृक्षमाता ह्या नांवांनी वळखतात. तिचो जल्म कर्नाटक राज्यांतल्या तुमकूर जिल्ल्यांत जाल्लो. सुरवातीक पोट भरपाक पयशे जोडचे खातीर ती एका खणीर काम करताली. उपरांत मात तिणें स्वताक रूख रोवपाच्या वावराक ओपून घेतलें. झाडां लावपाच्या ह्या कामाक तिच्या घोवान लेगीत तिका पुराय आदार दिलो. फाटल्या 80 वर्सां सावन थिमक्का रस्त्याचे देगेक झाडां लावपाचें काम करता. हुलिकल आनी कुदूर गांवां मदीं आशिल्ल्या 45 किलोमीटर लांबायेच्या राजमार्गार सुमार 385 वड लावपा खातीर ती फामाद आसा. ह्या रुखांक लागून राजमार्ग खुबूच सोबीत आनी सजिल्ले वरी दिसता. अशे तरेन एके वळींत लायिल्ल्या झाडांक कन्नड भाशेन सालुमरदा म्हणटात. हाकाच लागून थिमक्काकूय सालुमरदा ह्या नांवान वळखतात. वयर सांगिल्ल्या रुखा भायर तिणें हेर जायत्या जाग्यांनी 8000 परस चड झाडां लायल्यांत. ह्या वृक्ष रोपणा वरवीं थळाव्या पर्यावरणाक खूब फायदो जाला. झाडांची मुळां जमनींत खोल वचून माती घट धरून दवरता. हाका लागून माती वाऱ्यान उडून वा उदका वांगडा व्हळून वचपाची उरता. रुखा वळीक लागून पावसाचें उदक जमनींत जिरपाक आदार जाता. झाडां झोंपां वरवीं आमकां सावळी मेळटा. बांदकामांक मदेर आनी सुको जळोव मेळटा. ते भायर झाडांक लागपी फळां, फुलां, पानां, साली, कंद आनी मुळां मनशांक तशेंच जनावरांक खूब उपेगी पडटात. झाडाचे वखदी गूण खूब आसात. हाका लागून थिमक्का अम्माच्या वावराचें म्हत्व खुबूच वाडटा. हें लक्षांत घेवन भारत सरकारान थिमक्का अम्माच्या ह्या वावराक लागून 2019 वर्सा पद्मश्री दिवन तिचो भोवमान केला. आतां थिमक्काची पिराय 113 वर्सां आसा. आयजूय तिचें हें बरें काम चालूच आसा. थिमक्काक भारतांतल्या वनीकरण कार्यावळीक मुजरत आपयतात. आपलें जिवीत भोव कश्टाचें आसूनय थिमक्का कडेन समाजा खातीर उपेगी कार्य करपाचें ध्येय आशिल्लें आनी जीणभर अपार कश्ट करून तें सादय केलें. हेच खातीर थिमक्का अम्मा आमचे खातीर एक आदर्श थारता. आपले कडेन कांय नासतना लेगीत आपलें काम मन लावन ती करीत आसा. पर्यावरणाची सेवा करता करता समाजा खातीर आपूण कशी उपेगी थारूंक शकता हाची एक देख म्हणल्यार थिमक्का. तिचे कडल्यान प्रेरणा घेवन आमी लेगीत पर्यावरणा खातीर उपेगी तशेंच समाजा खातीर बरें काम करपाक जाय.